सर कितें जालें इश्यूज? इश्यू कितें जालो की हो प्रशांत देसाय म्हणून हे ऑपरेशनल पळयता. काल आमी पोल्युशन बोर्डान गेले आनी पोल्युशन बोर्डान आमगे चेअरमॅनाक मेळले आनी चेअरमॅन मिस्टर पाटील. सो तेकाय दाखयली आमी लेटर PWDच्यान येयल्ली ती. हांकां कन्सेंट टू एस्टेब्लिश इन 2011 दिलोलो आनी तेणेन फकत 3 वर्सांक दिलोलो. तेज्या उपरांत आमी तेका लेटर केल्ली ती. सो तेका आमी कितें सांगलें, तेज्या उपरांत एका कन्सेंट टू ऑपरेट दिवंक ना. सो हे सगळें रॉ सुवेज हितून उडयता, आमच्या दर्यान उडयता, हे व्हाळान उडयता आनी ती आमची सामको बागान जंक्शनाक मेवता. सो हेका लागून आमच्या लोकांनी बोबो मारल्यो सगल्यो कालांगूटच्या लोकांनी. त्या पासत आमी लेटर केली ईक आनी एक कितें म्हणूंक लागलो, बाबा आमचे कडेन सगळी लायसन्सां आसा, सो गिव अस द परमिशन. सो आमी परमिशन दिवंक ना तेका. इवन दी स्ट्रक्चर विच इज देर इज नो ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट. आता इतले ट्रक येता 100, म्हाका दिसता लायनींग आनी मागीर आनी सांगूंक लागलो तो हे फकत म्हणूंक लागलो आमी ट्रायल बेजीस स्टार्ट केला फॉर शेक्स पर्पज म्हणून. कालांगूटचे शेक, हे कालांगूटचे शेक ट्रक कालांगूट बिचार हे व्हडले ट्रक वयता. सो आयज आमकां अशें दूख दिसता की आमचे कालांगूट हे काबार करूंक येयल्या. पयले ओडीपी हाडून थिंचर काबार केली, आख्खी कालांगूट काबार केली ओडीपी हाडून. आयज हो सुवेज प्लांट काडून हे उरलेले आनी काबार करूंक येता. हे पर्यावरण, हे आमची बीच, हे सगळे काबार करूं येता. आयज तरी तुका रॉ सुवेज सोडटा न्हू जाल्यार ही बीच, हो रॉ सुवेज सामको आमकां बागा बिचार येतली आनी बागा बिचार येवन आमचे आनी ट्युरिजम कितें उरलां तेंय काबार आमी खातले. माती मागीर ती माती खावंक जावची ना, कित्याक हे सगळे पोल्युशन हे दर्यान वयता ते पासून आसतले, ते आसतले. ती माती पासून खावंक मेळची ना आमकां. असले आमचे PWD हांव नको, कोण इंजिनियर हो तो, तेका फामील आसा और तेका प्रमोशनाक जाय और तेका आनी कितें जाय तें. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेडाक तेंकां दिलेलो ही हो बांदपाक आनी मागीर ऑपरेट करपाक 5 वर्सां. जर आयज तरी तुमी ऑपरेट करता न्हू. जेन्ना इन 2008 हे ऑफिसर येयलेले फ्रॉम जर्मनी एंड वन फ्रॉम इंग्लंड आनी आमकां पंचायतीन प्रेजेंटेशन दिलेलें, तेन्ना आमकां सांगतालो क्रिस्टल क्लियर वॉटर वील बी फ्लोन इन दट नाल्ला म्हणून. हो एसिस्टंट इंजिनियर, एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर, हो इतलो फोटी. वॉट ही सेज इज दॅट हॅज ऑलरेडी ऑब्टेन कन्सेंट टू एस्टेब्लिश. नाव कन्सेंट टू एस्टेब्लिश इज फॉर 3 years एंड फ्रॉम 2011 to 13 इतलाच जाले. तेज्या उपरांत कांय घेवंक ना कन्सेंट. I'm the ward member of Santavado. It's a matter of great concern here. We are very much worried. Actually, from the cooperation of the Baga people and people of Calangute, I think so. This water which is being it has not to be discharged in the creek. We don't want the water to be discharged in the creek, please. And it will spoil the full ecosystem, like fishing, farming, and the full of tourism. ऍक्च्युली हे कितें जाला पळय ते खरेंच एकदम वायट. हे आमचे आख्खो समुंदर म्हणजे आमचो देवेचेरूच आमी पोट भरता. सगळे टुरिजमाचे सगळे जे कितें चलता ते दर्याचेर चलता आमचे. आनी ह्या दर्यान तर हे आख्खे घाणीचे उदीक सोडले जाल्यार आमी कितें नुस्तेकारांक पासून नुस्तें मेळचें ना आनी आतां कितें उरलां तेय टुरिजम काबार जातले. सारकी वेस्ट सगळी सोडटा पळय ती, हे ताबडतोब बंद जावपाक जाय आनी हे व्हडले स्कॅम आसा, हेचेर एक्शन जावपाकूच जाय.